हे सरकार गोंयकारांक उदका खातीर पादेशीर करपाक उठला। भौशीक बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण गोंयांत 80 MLD उदकाचो उणाव आसतना हे सरकारान हेर प्रकल्प बंद करचे अशें ठाम मत काँग्रेसीन उक्तायलें। उत्तर गोंयांत तशेंच दक्षिण गोंयच्या कांय वाठारांनी उदकाच्या उणावा काँग्रेसीन भौशीक बांदकाम खात्याच्या मुखेल अभियंत्याक निवेदन सादर केलें। हे विशीं चवकशी करून ज्या जाग्यार उदकाचो उणावाचो प्रस्न बेगोबेग सुटावो करतलो अशें उतर मुखेल अभियंत्यान हे वेळार दिल्ल्याचें काँग्रेसीचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान सांगलें। मनशाक जगतलो जाल्यार ऑक्सिजन आणि उदकाची गरज आसा। कोविड टायमाचेर सगळ्या गोंयकारांनी पळयलें की ह्या सरकारान ऑक्सिजनाक लागून गोंयकाराची कसो हत्या केली। आज परिस्थिती अशी आयल्या की आज उदकाक सुद्दां लागून लोक मरतले। आज आमकां हांगा PWDच्या ऑफिसान येवन ऑफिसराक प्रश्न करचो पडलो, कित्याक आज नॉर्थ गोवान आणि तशेंच साऊथ गोवान थोड्या भागांनी आज उदकूच ना। आणि आता जेन्ना डिस्कशन जालें तातूंत चीफ इंजिनियरान स्वता आपूण कमीट केला की गोंयान तो म्हणटा 80 MLD उदकाची शॉर्टेज आहा। सो आमी ताजे कडेन मागणी केल्या आणि मिडियमाच्या माध्यमांतल्यान ह्या सरकाराक आणि मुखेलमंत्र्याक सांगपाक सोदता की जेन्ना गोंयान 80 MLD शॉर्टफॉल आसा तेन्ना तुमी सगळे प्रोजेक्ट सद्या स्टँड स्टील दवरा, सगळे स्टेटस को मेंटेन करा, कांयच करपाची गरज ना सद्या। आणि जाता जाल्यार तो मोपा एअरपोर्ट पयलीं बंद करा, कित्याक ताणें आतां चीफ इंजिनियरान सांगला की मोपा एअरपोर्टाक खंय ते रॉ उदक तिळारीचे दितात। आतां तिळारी बांदिल्लो कित्याक? तिळारी बांदिल्लो इरिगेशनाच्या कामाक। आज थंय शेती इरिगेशन पाड पडला आणि ते उदक सगळें काडलां आणि मोपाक दिलां। म्हळ्यार हाज्या वयल्यान सिद्ध जाता की हें सरकार फक्त आपले इव्हेंट मॅनेजमेंट करपाक, फक्त आपलो प्रोपोगंडा करपाक खंयच्याय स्थळार वता। प्लॅनिंग म्हणटा तें मातूय ना। जशें बाब अमरनाथान सांगलें की हो मंत्री जो PWD मंत्री आसा ताणें काल स्टेटमेंट केला की जे ताचे ऑफिसर आसात ते समज जर तर लोकांक जर एक 4 वरां जर तर उदक दिवपाक जर शकना जाल्यार इट इज अ कंप्लीट फेलियर म्हणून मंत्री सांगता। पण म्हाका दिसता मंत्र्यान पयलीं रिजायन जावपाक जाय। अरे जे मिटर जे आसात ते मिटर वारें सुद्दां पास जाल्यार मिटर घुंवता। सफरर कोण? जो गरीब लोक हा, जो सामान्य लोक हा, तो वाऱ्याचे सुद्धा पैसे दिता, हाजेर तांचो कांयच चेक ना। दुसरें जी बिलां आसा त्या बिलाच्या फाटल्यान जे तांणी डिटेल्स दिल्या, रेट्स दिल्या, स्लॅब दिल्या, त्या स्लॅबा प्रमाणे ते पैसे काडना। 51 युनिट जाले की ते 25 रुपयान लायता। सो दिस इज टोटल मिसमॅनेजमेंट अँड फेलियर ऑफ गव्हर्नमेंट। आणि सामान्य आणि गरीब जनतेक सरकार लुटता। आम्ही आज मेमोरंडम दिला आणि आम्ही डिमांड केला की जे तुवें सांगला की 80 MLD जी शॉर्टफॉल आसा ते पयलीं सरकाराक नोट मूव कर। आणि आमकां तूं एक्सक्यूज दिवं नाका की ते WRD दिता आणि कोण दिता, कित्याक PWD जबाबदार आणि PWD पयशे घेता लोकां कडल्यान उदकाचे। सो PWD आपले भितरले बाबा WRD दितलो आणि कोण दितलो हे PWDन पळोवपाक जाय। सो आमचो स्ट्रॉंग डिमांड आसा। ताणें सांगला की येता त्या काही दिसां भितर आमी जो शॉर्टफॉल खंय आसा ते सगळे करता अशें म्हूण ताणें एश्युरन्स दिला। आणि त्या ऑफिसरान इतलेंय सांगला की आमी ताका विचारलें की तुजेर बाबा कसलो दबाव आसा, प्रेशर आसा, तो म्हणटा आपल्याचेर दबाव ना, आपूण वेळ पडलो जाल्यार रिजायनूय जाता म्हणटा। सो आमी ताका सांगला तुका रिजायन जावपाची गरज ना, तूं गोंयकारा पासत जर तर लढटा जाल्यार आमी तुज्या फाटल्यान रावतले। पूण म्हाका दिसता तो ऑफिसर सुद्दां ही डजंट अग्री विथ द स्टेटमेंट। जे सरकार सांगता 24/7 उदक दितले तो ऑफिसर सुद्दां सांगता की आपूण म्हणतो सारको हें आसा की खंयच्यान हे स्टेटमेंट दिता म्हणून। सो म्हाका दिसता तुमच्या माध्यमांतल्यान ह्या सरकाराक, PWD मंत्र्याक आणि मुख्यमंत्र्याक आमी आव्हान करता की हे उदकाचे जे प्रॉब्लेम आसा ते बेगीन सॉल्व करचे।